कित्या खातीर आयिल्लो? म्हाका एक 24 दीस पयलीं डॉग बायट इंजेक्शन कुत्रो जालो त्या समोर हांव येयल्लो हॉस्पिटलांत. हांवें जेन्ना हॉस्पिटलांत विजीट केलें तेन्ना म्हाका दिसता कितें तरी बदला. डॉक्टर तुका मेळोन म्हणजे सारकें एक्सप्लेन करता, लोकांच्या तोंडार जर बसली जाल्यार बरें हॅपी फेस आसा. आनी म्हाका दिसता एक हांवें तर स्वता आयज पळयलें जाल्यार 250 ते 300 लोक हांगा डेली येता वयता. सो म्हाका एक सांगपाचें आहा की आमदारान आनी हेल्थ मिनिस्टरांनी सीएमान ओपनिंग करून खरेंच बरें केलें. आनी जी फुडली सुविधा जी प्रॉमीस केल्या 3-4 म्हयने जातली किंवा ओटी म्हूण किंवा आनी खुबशा उरला ते बेगींतल्या बेगीन स्टार्ट जावचे, जेणे कारण आमचे जे लोक हांगाच्यान जीएमसीन वयता ते वचपाची गरज पडची ना. आनी जे जीएमसी लिंक आमी खरेंच म्हटलां ते आमचे सगळे उपलब्ध करून आमी दितले. सरकार हे खरेंच हरतले. सो हांव मागता सरकारा कडेन की हे 3 ते 4 म्हयन्यान कशें करून लोकांक सुविधा दिया आनी जीएमसी लिंक हॉस्पिटलाचे फूल फ्लॅश कित्या खातीर? आयज मेन विशय आसलो तो हांगासर सरावंडींग टावर ना, म्हणजे कनेक्टिविटी ना. म्हणजे हॉस्पिटलान मेन म्हटल्यार नेटवर्क जाय आनी दुसरें म्हटल्यार इंटरनेट नासल्या कारणान म्हणजे कनेक्टिविटी नासल्या कारणान खूब इश्यू जातालो. सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली जागो आयडेंटिफाय करून टावर खंय घालपाचो आनी खंयची एजन्सी जर खंयची आहात तांकां टावर घालून बेगिनात बेगीन दिवचो. दुसरो आसलो टँक, म्हणजे ही फुडल्यान उदकाची टँक दिसता ती सारकी म्हणजे पयलीं हांवें 2दा एसेंब्लीनूय काडलेली, ती केन्नाय पडो शकता आनी रायट हॉस्पिटलाच्या फुडल्यान आहा. सो आयज दोनूय वॉटर सप्लायचे आनी तशेंच बिल्डिंग्सांचे आपयलेले. सो इन्स्पेक्शन केलां. आमची न्यू बिल्डिंगान जे टँक आहा ते उदकाचें कनेक्शन आमचे CHC ओल्ड CHC आहा ताका कनेक्ट करून हे ओल्ड टँकाक जे कनेक्शन आहा ते कट करून हे डेमोलिश करपाक. आतां 8 दिसांनी तांकां उदीक मेन न्यू टँकांतल्यान मेळटलें आनी डेमोलिशन त्याच्या उपरांत नेक्स्ट 8 दिसांनी डेमोलिशन जातलें. हे इम्पॉर्टंट आसलें. आनी काही बाकीचे इतर गोष्टी आसले. हॉस्पिटल आतां स्टार्ट जाला ते फंक्शनींग, म्हणजे काही लोकांचे रिक्वेस्ट आसली की मातशें ते सिस्टमॅटिकली जावचें म्हणून. सो आयज आमचो MS डॉक्टर पाटीलूय आसलो. आयज तेचो दीस हांगासर एवरी वीक तो एक दीस येता. सो त्याच्या फुडल्यान थोडे गोष्टी डिस्कस केल्ले बरें म्हणून. सो काही वयर सकयल कितें इश्यूज आसले ते डिस्कस केले. जे MTS आसले आनी कितें शॉर्टेज MTS आहात आनी कितें ते विशय सगळे. खरी बरी गोष्ट म्हटल्यार हेल्थ डिपार्टमेंटाची की तेंच्यांनी जो OT मायनर OT आनी मेजर OT आसली ती OT तेंच्यांनी सुरवातूय केल्या. म्हणजे मायनर कितें ऑपरेशन्स आहा, बारीक बारीक ऑपरेशन आहा ते तेंच्यांनी स्टार्ट केल्ले आहा. सो एक म्हणजे आमी चिंतताले की मायनर OT सुद्दां आमकां 2-3 म्हयने लागतले, पूण तेंच्यांनी डॉक्टर्सांनी इनिशिएटीव घेतले. आमच्या हेल्थ मिनिस्टरांनी बरी जबाबदारी घेतलेली आसा की ते मायनर OT थंय सुरवात करपाक. तशेंच आमकां आनी एक एम्ब्युलन्स, नवीन एम्ब्युलन्स मागीर रिक्वेस्ट केल्या. हांगासर परमनंट आनी एक न्यू एम्ब्युलन्स आहे. सो ती बेगिनात बेगीन येतली. आनी बाकीचे बारीक बारीक गोष्टी आहात, लॉन्ड्रीज आहात आनी कितें जे CHCन आउटसोर्सिंग करताले ते हांगासर इन हावस आसचे. म्हणून हे वेरियस बारीक बारीक इश्यूज आहात. खूब जाणांचे अशें आसले डॉक्टर्स लेट पावता म्हणून, पूण सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तांकां GMCंतल्यान हांगा येवचें पडटा. आनी तुमकां खबर आहा फ्लायओवराची कामां चालू आहात आनी ट्रॅफिकाक डिले जाता. सो अर्दे वर वयर सकयल जाता. थोड्या दिसां खातीर स्थानिकांनी म्हणजे कोण पेशंट आसा तेंच्यांनी अंडरस्टँड करून घेवचें, कित्याक एटलिस्ट सोमार शुक्रार, सोमार बुधवार शुक्रार हांगासर सगळे आमचे OPDs आहात ते फूल फ्लेज सगळे दोतोर्स हांगा येतात आनी आमकां बऱ्या पद्दतींतले आमकां रिस्पॉन्स मेळटा. म्हणजे आतां आमी कावंट चॅक करताले, एवरी डे 250 मिनिमम 250 पेशंट्स येतात हांगासर. म्हणजे हॉस्पिटल स्टार्ट करून कितलो फायदो जाला ते. आनी एका दिसाक 500चेर पावले, 500चेर पावले. म्हणजे इतले पेशंट्स आतां इतले फंक्शनींग करून इतले येतात. म्हणजे तुमी चिंता जेन्ना आमचे सगळे फूल फ्लॅश फंक्शनींग जातले तेन्ना हांगासर लोड कसो आसतलो तो. सो हे वेरियस इश्यूज आसले जे हेल्थ ह्यो मेजर इश्यू. आनी म्हाका दिसता पेडणे तालुक्यान हे व्हेरी इम्पॉर्टंट नेसेसिटी. तशेंच आमी नर्सीस आहात ते नर्सीस सुद्दां आमी आमचे नर्सीस हेल्थाचे आसातूच, पूण आमी लिंक केला आमच्या पंचकृषी नर्सिंग इन्स्टिट्यूशन आनी तशेंच वृंदावन हेंचे नर्सीस हांगासर येतात. सो बऱ्यापैकी सुरवात जाल्ली आहा. आनी म्हाका दिसता बेगिनात बेगीन मॉर्ग म्हाका दिसता आनी 3 म्हयन्यांनी आतां डिस्कसन 3 म्हयन्यांनी जावपाक जाय. आनी ऑपरेशन थिएटर एटलिस्ट 4 to 5 months लागतले मेजर ऑपरेशन थिएटर जावपाक. सो ह्या पद्दतीन आयज सगळे विजिटर स्टाफ घेवपाचो जो प्रोसिजर आसा तो केन्ना पर्यंत? स्टाफ ऑलरेडी डॉक्टर्स आनी काही जे
स्टाफ लागतले तेंची फायल ऑलरेडी गव्हर्मेंटान एप्रूव केल्ली आहा. बेगीनाच बेगीन एडवर्टिजमेंटूय येतले आणि आमी रिक्वेस्ट केला की जे स्टाफ घेतले मॅक्झिमम आमचे पेडणे तालुकाचे घेवचे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन 4 डॉक्टर्स MBBS शिकलेले आहात, परत आयुर्वेद आहा, होमिओपॅथीक आहात, असे डॉक्टर्स आहात. सो खंय तरी तांकां पयली फर्स्ट प्रायोरिटी दिवची म्हणून अशें आमी रिक्वेस्ट केला. सो पूर्ण एड आउट जातली नेक्स्ट मंथान. बाकीचे आमी स्टाफ आहात ते बारीक स्टाफ आहात ते गोवा ह्युमन रिसोर्सांतल्यान MTS हावजकीपिंगाचे ते ऑलरेडी घेतल्यात. दुसरी फेज स्टार्ट जाता आनीक आमी घेतले, पूण ते आमचे स्थानिकूच हांगासर आसा.